पुराय गोयच्या रस्त्याच्या दुरुस्ती कामाचे टेंडर काढला। डिसेंबरात ही कामां सुरू जातली आणि मार्च मेरेन सगळे रस्ते हॉट मिक्स जातले। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान उतर दिला। तसेच स्ट्रीट लाईटी आणि जमिनीपोंच्या केबलिंगाच्या कामाचेर सुदीन ढवळीकारान धादोसकाय उक्तायला। पळयात आता डिपार्टमेंट जेन्ना हांवें घेतलो तेन्ना म्हाका त्रासदायक जातलें काय कितें अशें दिसतालें, पूण आय एम हॅपी कारण सबंद गोंयांत मोठ्या प्रमाणात परिवर्तनाची कामां ह्या डिपार्टमेंटा मार्फत आमी चालू केल्लीं आसा। हे करता आसतना एक गोष्ट ती म्हत्वाची आसा आनी ती म्हणजे स्ट्रीट लायट। प्रत्येक गांवांत चवथीच्या निमित्तान स्ट्रीट लायटीत सदांच प्रॉब्लेम जातालो। सरपंच पंच येवन फिक्चरां मागताले, पूण अंदूच्यान आमी एक योजना तयार केली आणि म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता। रस्त्या वयली स्ट्रीट लायट रिपेर करपा खातीर आमचे लोक काम करपाक लागल्या आणि ताजें फळ म्हाका दिसपाक लागलां। येणाऱ्या काळात तें आनी बरें जातलें आणि हे करता आसतनाच अंडरग्रावंड केबलिंग, त्यानंतर पावर शॉर्टेज आसा ताजेर विचार करून हे सगळें केल्लें आसा। लोकांकूय म्हजो रिक्वेस्ट आसा, अननेसरी नाका थंय आमी नाका आशिल्ल्यो गोश्टी करूं नये। बरे तरेन चवथ साजरी करपा खातीर जें आमकां आवश्यक आसा तितलेंच आमी करुया। आणि दुसरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, कमीत कमी फोग वापरचो अशें हांव नमूद करता, कारण एनवायरमेंटाच्या हातूंतल्यान ताजेरूय लक्ष आसपाक जाय प्रत्येकाचें। कारण धूर विरहीत चवथ जर जाली आसत जाल्यार नक्कीच म्हाका दिसता थोडे तरी गोश्टी बऱ्यो जातल्यो। परत देव बरें। सर, रस्त्यांक लागून केन्ना पर्यंत काम जातलें? सबंद गोंयांत रस्ते रिपेरींगच्या कामाची टेंडरां काडलेलीं आसा। जवळ जवळ म्हज्या म्हायती प्रमाणे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत पंचायत वायज प्रत्येक हातूंत दोन दोन पंचायतींतल्या हातूंत कामां काडल्या। म्हज्याच हातूंत 6 पंचायती आसा, जवळ जवळ 18 कामां हांवेंच स्वता काडलीं आसा आणि हे सगळें काम म्हजें अंडरग्रावंड केबलिंग जाले बरोबर चालू जातलें। आणि सादारण फोंडा तालुक्यांतलो जर विशय घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता सगळे जे आमदार आसा फोंडा तालुक्यांत तांणी पूर्णपणे, मंत्रीच आसा, सगळे मंत्री आसा फोंडा तालुक्यांत, तांणी पूर्णपणे हातूंत लक्ष घातलां आणि सगळें काम येता ते डिसेंबरात चालू जातलें आणि साधारण मार्च पर्यंत सगळ्यांचे रस्ते हॉटमिक्स जातले। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।